गोडव्यांचे राणे आमचे वर्षे काय आमची माय मुंदाकय आमकां मोगान वागय देव बिरांतीन वाडय जेजू सरशीन पावय. पवित्र इंददीच्या नावान मेसाचें बलिदान प्रारंभ करया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे. आमेन. आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोफे आसूं. तुमचे सवे आसूं. क्रिस्तय मोगाचे न्हू. आज पवित्र सभा देवाचो पूत मुनीस जावपाची इजबी हाडलेली परब संभ्रमता. इसाया प्रवाद्यानं 12 वर्सां आदी प्रवाद करून एक स्त्री गर्भे जातली आनी ताका इमानुएल म्हूण नांव दवरतले म्हूण सांगलेली उतरां आमच्या साल्वासावाच्या इतिहासांत खरी जातात. हाका साक जावन आयचे शुभ वर्तमानांत गब्रियल दूत मरयेक जेजूच्या जल्माची खबर हाडचें आमी आयकतले. मोगाचें आमी मरये बरी आमच्या जिवितांत देवाचे कुशे प्रमाणे जियोंक जाय अशी कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागून घेवया. पवित्र मेसाच्या बलिदानान पवित्र बरे वांटो घेवच्याक थोडो वेळ मावन रगून सरम त्या ल्हान व्हड पातकांची आमी दूख धरया. सांगाता म्हणया हांव पत्की सर्वोद्वेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडांत सारून वायट आदरण आनी बरें संडून हांवें जायती पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्यवान सदां संवकार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्पद्वेदार देव आमचे काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोमिया काकूत कर सोमिया काकूत कर क्रिस्ता काकूत कर क्रिस्ता काकूत कर सोमिया काकूत कर सोमिया काकूत कर. महिमा देवा महिमा देवा महिमा देवा उत्सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सर्पद्वेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या तर वैभवापासून आम्ही तुका वाकणता सौम्या जेसू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्या सुता
सोमिया देवा देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढतात आमची काकूत कर तू बापाच्या उजव्या बसलाय आमचे मागणे मानून घे त्या पवित्र सांगाती देवा बापाचे महिमे जेसू ख्रिस्ता एकलोस तू पवित्र एकलोस तू ईश्वर एकलोस तू परमेश्वर आमेन आमेन आमेन. प्रार्थुये. सर्वेस्पर आमच्या सुमयाचे जो ख्रिस्ताच्या बापा तुझ्या सस्नेक पुताक मनीस जावंक पाठवून आणि नजरेच्या एका सद्या ओंकारीत सुडवंदराची आवय करून तुझी महिमा तुवें फंकयली आमचे पासोत मनीस जाले ह्या तुझ्या पुता वरवीं तुझ्या माया मोगाची घोटसाण दिसान दीस सादीक साकून तुझे दैवीक जिवितान वाडोवंक आमकां फावो कर आमच्या सुम्या तुझ्या पुताचे जो क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुझे सवें पवित्र आत्म्याच्या एक पवनान चेत आनी रासवट चलयता ससनाच्या ससना आमेन. इजाया प्रवादीच्या पुस्तकांतल्या वाचप. सर्वेस्परान आहाजा कडेन उलोवन म्हळें तुज्या सर्वेस्परा लागीं एक कुना माग ती पाताळांतल्या गुणायेंतली वा उंच सर्गा वयली जावं. पूण आहाजान जाप दिली हांव मागचो ना हांव सर्वेस्पराची परिक्षा करचो ना. तेन्ना इजायान म्हळें दाविदाच्या घराण्याच्या न्हू चीत दिवन आयका तुमी मनशाक सतयलें तें आमकां पावलें ना म्हणून आतां म्हज्या देवाकी सतोवंक सोदतात. देखून सर्वेस्परूस तुमकां एक कुना दितलो. पळय एक तरणाटी स्त्री गर्भेस्त आसा ती एका पुताक जल्म दितली आनी ताका इमॅन्युएल म्हूण नांव दवरतली. सांगाता मेळोन येवजण करा पूण ती व्यर्थ जातली. निर्णय घेया पूण तो सिद्ध जावचो ना कित्याक देव आमचे सवे आसा. देवाचे उतर हे देवाचे व्हड उपकार. आबळे तुजी खुशी करूंक हांव येता सर्वेस्परा. आपली तुझी खुशी करूंक हांव येता सर्वेस्परा. यज्ञ आनी बेटोवण्यो तुका नाका जाली. होम आनी दोश परिहार बलिदानां तुवें मागोवंक नाय. पूण तुज्या उतराक म्हजे कान तुवें उक्ते केले. तेदवा आबळे हांव हांगा आसा म्हणलें हांवें. आपली तुझी खुशी करूंक हांव येता सर्वेस्परा. शास्त्रा ग्रंथाच्या कोवळ्यांत म्हजे विशीं सांगलेलें आसा. देवा म्हज्या तुजी खुशी करूंक म्हाका संतोश. तुजें धर्मशास्त्र म्हज्या अंतस्करणांत रोंबोन आसा. आपले तुझी खुशी करूंक हांव येता सर्वेस्परा. तुजे सडवणेची बरी खबर म्हज्या काळजांत हांवें गुप्ती दवरूंक ना. तुज्या विश्वासीपणाचो आनी सडवणेचो हांवें सदांच प्रचार केला. तुज्या निरंतर मोगा आनी मैपासा विशीं व्हडले सभेंत उसारी नासता हांव रावूंक ना. आपले तुझी खुशी करूंक हांव येता सर्वेस्परा.
हेब्रेवांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. भावां भयणीनो, बैलांच्या आनी बकड्यांच्या रक्ताक केदींच पाप करची सकत ना. ह्या पासूनच आपूण संवसारांत येतना क्रिस्तान मुळे बलिदानां आनी अर्पणां तुका नाका जालीं, पूण म्हाका एक कूड तुवें तयार केली. होम बलियो आनी दोश परिहाराची बलिदानां तुका मानवाली नात. तवळ हांवें म्हळें, पळय हांव आयलां. पवित्र ग्रंथाच्या खोवळ्यार म्हजे विशयांत बरोवन आसलेले बरी देवा, तुजी खुशी करूंक हांव आयलां. पयलें तो अशें म्हणटा, बलिदानां आनी अर्पणां, होम बलियो वा दोश परिहाराची बलिदानां तुका नाका जालीं वा तुका ती मानवाली नात. तरी ही सक्कड नियमशास्त्राच्या विधी प्रमाणे भेटोवची तसलीं. उपरांत तो म्हणटा, तुजी खुशी करूंक हांव आयलां. तशें म्हळ्यार तो पयलेंची आराधन स्तुती रद्द करता आनी दुसरीच एक स्थापीत करता. हेच खुशेक लागून जेजू क्रिस्ताच्या कुडीच्या एकच पावटी केल्ल्या बलिदाना मार्फत आमी पवित्र जाल्या. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरित्राया. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरित्राया. तो शब्द मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो आनी ताची महिमा आमी देखली. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरित्राया. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरित्राया. सर्वेस पौर तुमचे सोफे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. सालुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ अर्थ. महिमा तुका येसुम्या. 6व्या म्हयन्यात देवान गब्रियल दुताक गलिलियाच्या नजरेत नांवाच्या एक शहरांतल्या एका अवकारी सरशी पाठयलो. एका दाविदाच्या घराण्याच्या जुजे नांवाच्या एका दादल्या लागीं करार जाल्लें. त्या अवकारीचें नांव मरी. देवदूत भितर सरून तिचे लागीं म्हणालो, नामान देवाच्या कृपेन भरलेले, सर्वेस पौर तुजे सांगता आसा. ही उतरां आयकून मरी सगळीच शर्मेली आनी वो नामान कसलो जावयेत म्हण आपणायतल्याक चिंतूंक पडली. तवळ देवदूतान तिका म्हळें, भिये नाका मरये, देवान तुजेर आपली दया दाखयल्या. पळय, तूं गर्भेत सावन एक पुताक प्रसूत जातली. ताका तुवें जेजू म्हण नांव दिवंक जाय. तो वर्तो जातलो आनी परमोन्नतसो पूत म्हूण ताका आपयतले. ताच्या पुर्वज पापा दाविदाचें राजसन सर्वेस पौर देव ताका दितलो आनी जाकोबाच्या संततीचेर सदां काल तो राजवट चलयतलो आनी ताच्या राजवडकेक अंत सोना. पूण मरी देवदूता लागीं म्हणाली, हें घडचें कशें? हांव आजुनूय ओंकार. देवदूतान तिका जाप दिली, पवित्रोत्म तुजेर येतलो आनी परमोन्नताची सकत तुजेर सावळी घालतली. देखून तुजे तावन चलमुंच्या भुरग्याक बागेवून देवाचो पोत म्हणटले. आनी पळय, तुजे संबंदीन एलिझाबेथ आपल्या म्हाताऱ्या प्रायेर हे गर्भेस ह्या पुताक गर्भेस जाल्या आनी वांसणी म्हूण लेखलेल्या तिका ओ 6वो म्हयनो. कित्याक देवाक असाध्य जावचें कसलेंच ना. तेदवा मरयेन म्हळें, पळय, हांव सर्वेस्पराची साकन, तुज्या उतरा प्रमाणे म्हजे थंय जावं. तितल्यार देवदूत तिचे सरशिलो गेलो.
देवाचे उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त थंय म्हज्या भावनो आनी भयणीनो, क्रिस्माच्या काळार आमी आसा तरी दाबाजो आमी संभ्रमता. परच्या दिसा सांजुजेचें फेस्त वा दाबाजो संभ्रमलो तर आज बडव्यान मरयेक इस्बी हाडलो दाबाजो आमी संभ्रमता. डिसेंबर 25 तारखेर जेजूचो जल्मा संभ्रम आमी आचरण करता तर ताच्या की 9 म्हयन्या पयले आयचो हो संभ्रम हें फेस्त दाबाज्यान आमी आचरण करता. बडव्यान सांगलेली ती उतरां, एक भुरगो जल्मा जालो आनी तो सोडवणदार जातलो. मोरयेन बडव्याक आयकल्लो हो दीस. बडव्याच्या ह्या दैवीक संदेशाक कल्तीमान घाल्लो तो दीस. मनशा कुळाक सोडवणदार बसयल्लो दीस आनी मोरयेन कबलात दिल्लो दीस जावन आसा. मोरयेन सुरवेर दुबाव उसारलो तरी उपरांत ती देवाच्या कुशेक कल्तीमान घालता. मोरये विशीं इजाया प्रवादीन 600 वर्सां पयले केल्लो प्रवाद आयच्या पयल्या वचपांत आमी आयकलो. थंयसर आहाज राय सुरवेर थंयसर दुबावता आनी देवाच्या कुशेक कल्तीमान घालूंक तो सकना. पूण नव्या सोल्यांत आमी पळयता मोरी सुरवेर दुबावता तरी आपणाकच संपूर्ण रितीन देवाक समर्पण दिता. बडव्याची ती उतरां देवाक असाध्य म्हणलें कितेंच ना ह्या उतराक मोरी कल्तीमान घालता. मोरयेन देवान आमकां दिल्लें एक देणें. मनशाची सोडवण करच्याक मनीस जावन जल्म घे जाय आसलो आनी ताका एक आवयची गरज पडली. बडव्यान हाडिल्ल्या संदेशाक मोरयेन कल्तीमान घाली. कल्तेपणाक आनी भावार्थाक लेगून हें देणें तिका लाभलें. बडव्यान सांगलेली ती उतरां नामान कुरपेन बरलेली आनी मोरयेची ती साप आपले सोम्याची साकन तुज्या शब्दा प्रमाणे म्हजे थंय जावं. मोरी देवाच्या उतराक उक्ती रावता. भावार्थांनी सत मानता ते उतर मास जाता जिवेंत जाता काळजा मनांत रिगता आनी तिच्या कुसव्यांत जल्माता. देवाक आयकल्ल्या उपरांत मोरयेचें जिवीत कसलें. तो कितें सांगता तें करा. तिका सयत्यो संगती समजनातल्यार त्या उतरांची ती बेपारव करिना. बगलेक दवर विचारना बगार काळजांत दवर ती नियाळता. कश्टांत माथे मारनची येता. बरयल्ली गर्भेस्तीन बेतलेमाक वेता. बेतलेमातावन इजिप्ताक वेता. अस्कत श्री कुर्सामळी दैरादीक जावन उबे रावता. मोरी आमकां शिकयता जबाबदारेचें जिवीत जियोंक देवाचें उतर गरजेचें. ह्या उतराक सदांच हें उतर वाचून नियाळ करून त्या उतरा प्रकार जियोंक देवाची खुशी मानून घेवंक प्रत्येक रितीन हाची वाचपां आमकां जगयतात. भावार्थाची माय आम्हा सर्वांक मेल फांक्त जावन आसा. सर संगती काळजांत चड करून जेजूक समजल्ली. जेजू सांगाता जियेल्ली. जेजूची सुत्रां उतरां जरोवन जियेल्ली ती आमकां जेजूच्या पावलांनी चलोवंक शिकयता. आमच्या कुटुंबांनी आवय जावन आमकां राखता आनी सांबाळटा. तर आज हो संभ्रम आचरण करता आसतना तिच्या जिणयेचेर दिश्ट घालून तिची जिणयेंतावन प्रेरण घेवंक सदांच देवाच्या कुशेक कल्तीमान घालून जियोंक कृपा ह्या पवित्र मेसाच्या बलिदाना वेळार मागून घेवया. आमेन. उबे रावन एकानेचो देवा ते आमचो पावाडता आमी उसारया. सदमंता देवा सरपदवेदार बापा सर्ग आनी प्रतिमेच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पोता आमच्या सोम्या जो पवित्रत्म्यावर गर्भे संभावलो ओंकार मरेतां जल्मालो पंच पिलतांतना ताका कस असले ताका कुर्साक धाडलो तो मेलो आनी ताका केपलो तो मेल्ल्या मध्ये देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो परतून जिवान जालो सरकार सोडलो सरपदवेदार देवा बापाच्या उजव्यार बसला तेन्ना जिवे आनी मेल्ल्यांचे मुसुमी करून घेतालो
सतमंता पवित्रत्म्या कॅथोलिक पवित्र सभे भक्तांचो एकतार पतक्यांचे भक्षाणे कुडीचे जीवनपण सासनाचे जिवीत आमेन. स्वीकार कर बापा काणिको आमच्यो भक्तीन भेटयता तुका आमी त्यो. स्वीकार कर बापा काणिको आमच्यो भक्तीन भेटयता तुका आमी त्यो. हुंडोवानी वायन हाड बेदिशी आयल्या दिनवाशी काळजान त्यो तुका अर्पिता. आमकां सामी तुका काणीक जावन दिता स्वादीक मोगान तुज्या जियेवंक आशेता. स्वीकार कर बापा काणिको आमच्यो भक्तीन भेटयता तुका आमी त्यो. भाऊ बहिणीनो म्हजे आनी तुमचें बलिदान सरपद वेतार त्या बापाक मानता तसलें जावं दे म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मैमेक आमच्या क्या पवित्र सभेच्या दावान सर्वेस्पोर मानून घेव. सर्गेंच्या बापा तुजो एकलोच पोत मनीस जालो ते घडी आपल्या सारांबाची बागे घडी म्हण तुजे पवित्र सभा वळखून घेता आनी वो दाबाजी कूड संभ्रमून संतोषान तुका वो दिनवासनेचो यज्ञ भेटयता. तो तूं मायपासान मानून घे आनी आमकां मेळटा तें जेजूचें जिवीत. ह्या संभ्रमा वरवीं आमकां सानेरांक मनशांक दिसान दीस सदे करता बरीत आनी फळां बरीत कर. हे आमी मागताव तुज्या पुता जेजूचें नवें. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारूये. आमी तीन सर्वेस्परातय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुये. वयश आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सरपदवेदर आनी ससनाच्या देवा सरुकाळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जेन्ना सडवंदार मनशा कुळाचो मनशा खातीर मनशा मदें येवचो काळ भरलो तेदुआ तुज्या हुकुमान देवदूत सरकार तावन देवलो आनी तुज्या गणित मोगाच्या येवजणेचो मोरी एकताने संदेश हाडलो. अखंड बावडतान तिणें तो घेतलो आनी आपली स्लानविकाय लीनपणी वळखून निश्कळंक कावकारीन तुज्या साकरणीन आपलो जबाब दिलो. त्याच बागी घडये तिच्या निर्मळ कुसव्यान पवित्रत्म्याचे विचित्र पदवेन तुजो सस्नीक पोत मनशा मदें मनीस कसो जियोंक लागलो. अशी तुज्या परजे केल्ली बासावणी पाळ्ळी तुवें विश्वासीपणी आनी सगळ्या लोकांच्या अत्रेक बागायले पुरतेपणी. देखून ताचेच उद्देशी तमान आसतना वयर सरकार तुका वांकणता देवदूतांचो दळबार आनी तुजें किर्त गावन उल्हासता सगळो संवसार. तशेंच आमचें किर्तन पावूं आतां तुजे मुखार. पवित्र 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 दळबारांचो सर्वेस्पोर तूं सर्गांनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उंसर्गीन तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांव येता ताका जय. उंसर्गीन तुका जय जय. बापा क्रूस पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर तुज्या पवित्रत्म्याक धाडूनी तेणी पवित्र कर म्हूण आमी मागताव. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मारून सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो कदीन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेज घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासून समर्पवची. तेच परी जेवण दितच ताणें कांस घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेज घेयात आनी अंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नेक कराराचें रगत. पदकांचें बक्षांनी मेळच्याक तुमचे बसून आनी सुमेज मनशा पासून तें वारोवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात.
बाबड तसो गोट परगतोय सौम्या जेसू तुझे मरण आम्ही समरमता तुझे पुनर्जीवन कोण आम्ही परगडता तुझ्या येण्या सौम्या जेसू आम्ही अत्रेकता. बापा जेजूच्या मरण सोनेपण जीवनपण असो आम्ही भक्तीपणे उडास करता आणि वचीवीत असो उंडो आणि सोडवण्याची काल तुका समर्पिता. तुझे मुखार येवंक आनी तुझे सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडानी रग असो जाल्यार आमी सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराचे प्रतिमेचेर विस्तारलेल्या तुझ्या पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा पिठ पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळें हेच एकी वर्गां बराबर तिका प्रतिमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्ल्या आमच्या बाबा भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी इश्टांगाती मेल्ल्या सुमेस्तां तुज्या परजळीत मुखामळ पळोवंक फोव कर. आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. ओंकार मरिये देवाची माई संगती सांजू जैतीचो पती बागेवन धर्मदुता आनी सर्व काळी तुका मान वरल्यांत सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू उतय पवित्र आत्म्याच्या एक पवनान सरपोद वेदा अरबापा सर्वंदनाने वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सुडवंदराची आज्ञा मनान धरून जेजून शिकयल्लें प्रार्थन सांगता म्हणया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पदकां बोगोस आनी आमकां ताळ्यान पडोवं दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा वायटांतलें आमकां निवार. देखून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सुडवंदरा जेजू क्रिस्ताची येणे बरोवशें नत्रेकतेल्यांक आमकां ते उदारका कोलतेन सरपातकांतलीं सुटय आनी सराकांतांतलीं वाटाय. राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुम्या दिसो क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावडताचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती दिवन एक कोठांत सांबाळ. तुजी ताणें रासवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवय आसूं. माय मग सुगुर्तू साव एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ओ जावन आसा जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संसाराचें पाप करता ती. हे शेळयेच्या जेवणाक आपयल्ली आमी सर्व सुभागी. मम्मी हांव तुजे भितर रावचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या उतरांतच म्हाका भलायकी मेळटली. मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय
संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू, तुजे तावन केदिकन्स हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडी नाका. आमेन. Calzan mujae somya Kurpen tuja berdania Wengin makader Mogan tuja ber Sambal makaver Jiv novokar Wengin makader Mogan tuja ber Sambal makaver Jiv novokar Suryo tun sergin so Fankai prakas kurpenso Nivar kalok patkanso Vod shivar kurpenso Vod somya shivar kurpenso Karamkan dalji serginso Kalzan mujae somya Kurpen tuja berdania Wengin makader Mogan tuja ber Sambal makaber Jiv novokar Wengin makader Mogan tuja ber Sambal makaber Jiv novokar प्रार्थुये. बहु मोगाळ बापा, ओंकारेन आपल्या कुसफ्यान घेतलेलो तुजो पूत करो देव आनी करो मनीस मन वळखूंक तुवें आमकां फोव केलाय. ओबा वाड सदांच सांबाळूंक आनी परगडूंक आमकां कृपा दी आनी ताच्या पुनर्जीवनपणाच्या सक्तीन सस्नीक सुखाक आमकां पावय. हें आमी मागतांव तुज्या पुता जेजूचें नवें. Amen. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसो सर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्रोत्मो तुमचेर आशीर्वाद करूं. Amen. वचून येयात, क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार शेगुणाचे वाटेन सोम्या म्हाका सलय कुरपे देण्यान तुज्या आत्मो मुजो नेटय. बेसांव घालून तुजे सदांच म्हाका वागय. शेळें काळीजे मोगान तुज्या पेटय. कष्टांत वासताना जामुजो वादार पण मुजें करताना दयेन म्हाका तूं राव. कष्टांत वासताना जामुजो वादार पण मुजें करताना दयेन म्हाका तूं राव. शेगुणाचे वाटेन सोम्या म्हाका सलय कुरपे देण्यान तुज्या आत्मो म्हजो नेटय.
बेसांव घालून तुझे सदांच म्हाका वागय शेळें काळीजे मोगान तुज्या पेटय मोगाळ पुत्रा सोवे अंकवार मरी आशीर्वाद दिवा आमकां भगवान कुसाचे कुरवे निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मानांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.